गोंय प्रोग्रेसिव्ह स्टेट आसा आणि विशेष करून आमचो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल आणि जावपी जुवारी ब्रिज, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक जे जाय ते फुडल्या 50 वर्सांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय केल्लें आसा. हांव आतांचें सांगना, फुडल्या 50 वर्सांक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते डबल इंजिनच्या सरकारात आतांच पुराय केलां. बट त्याच बरोबर फुडल्या 50 वर्सांक अशाच पद्दतीचो ट्युरिस्ट फ्लो हो जर मेंटेन उरपाक जाय आसत जाल्यार आमी सगळी आमची जबाबदारी आसा. आमी थोड्याच लोकांक म्हणजे जशें मायनींग बंद करपाक काही शक्ती देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले, हांव मुद्दामून सांगता, गोंया भायल्यात न्ही देशा भायल्यातूय बी गोंयांत वावुरताले मायनींग बंद करच्यो म्हणून. आणि 10 वर्सां मायनींग बंद जाल्या उपरांत गोंयची इकॉनॉमी कशी सफर जाली हे आमी सगळ्यांनी पळयलां. त्याच धर्तीचेर आज ट्युरिजम गोंयांतले कमी जावचे, बंद पडचे म्हणून काही शक्ती वावुरतात. त्या शक्तीच्या विरोधात आमी वावुरचें पडटलें, कारण आमी सदोदीत अतिथी देवो भव, वी हॅव वेलकम ट्युरिस्ट. जे ट्युरिस्ट गोंयांत येता तांकां आमी सातत्यात वेलकम केला, बरो पावणेचार दिला. तशेंच वेलकम आमी सातत्यात करचें पडटलें. म्हाका खबर आसा थोड्योश्यो गजाली आमकांय त्रास जाता आसतले, ते सगळे मॅनेज आनी मेंटेन करपा खातीर सरकार आपल्या परीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा. ट्युरिजम आपल्या डिपार्टमेंटाच्या पतीत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करीत आसा. लोकांचें सहकार्य मेळ्ळें आनी आमी जर मेंटेन केलें जाल्यार आमी जेका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा, जे ट्युरिजमाच्या बाबतींतूय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जी जावपाक जाय तें जर आमी सस्टेन केलें, मेंटेन केलें जर आसत जाल्यार ट्युरिस्ट खूब वर्सां अशाच पद्दतीन हांगासर येत रावतले आनी क्वॉलिटी ट्युरिस्ट आमकां येयल्ले जाय. परत एकदां सांगता, आमकां खंयचोय ट्युरिस्ट जो बेश्टोच हांगासर येवन आमच्या गोंयकारांकूय त्रास केल्लो असले ट्युरिस्ट आमी सहन करचे ना. डे बाय डे बरे लोक जे गोंयांत येता ते आजुनूय बरे लोक हे येवपाक जाय आनी आमी तांकां वेलकम करपाक जाय. परत एकदां नाताळाच्या निमित्तान नव्या वर्साचें आमी स्वागत करता आसतना 2023 आमी म्हणजे गोंयांतल्यान स्वागत करता आसतना पुराय जगाक मेसेज दिवया की गोंय हे पुराय भारत देशातली टुरिजम डेस्टिनेशन न्ही तर टुरिजम राजधानी आसा. ती टुरिजम राजधानी मेंटेन करपाक आमी सगळे जाण वावुरया.